पूण जे झोमॅटो आणि ते स्विगीचे पळय गाडयो चलयता पळय न्हू, चडशे टोटल एमएच गाडयो आसता. एमएच तुम्ही खंयसरूय पळयात आनी तेंचे कडेन ना लायसन नासता आनी ते पियाल्ले आसता आनी खुबशे एक्सिडंट जाले. तसोच एक शिवोले नायक हांगा एक्सिडंट जाला. धाकटुलो भुरगो वयतालो आनी तो फोनार आसलो आनी म्हाका खबर ना तो पियाला बी जाल्यार गाडी तेणीन मारली त्या भुरग्याचेर आनी तो धाकटुलो भुरगो 7 वर्साचो तो पडला आनी म्हाका दिसता ताचे दांत बी सगळे फुटल्यात आनी तो ताका बांबोळे एडमीट केला. तांकां हांगा गांवच्या लोकांनी आडयलो ताका आनी विचारलें बाबा तुजे कडेन कितें आहा. ते दोगूय सांगता आपल्या कडेन सायकल लायसन आहा म्हणून. आतां तुमी सायकल लायसनान ही पुरी आख्खे हितून तुमी झोमॅटोची डिलिव्हरी दिता आनी म्हणटा आमचे कडेन म्हणटा ते स्विगीचे सायकल लायसन आहा म्हणून सांगता. आतां गांवच्या लोकांनी तांकां आडयला आनी आतां फुडलें म्हाका खबर ना कितें जातलें. म्हाज्या हिसपान दिसता हे झोमॅटो बी कितें आहा पळय एप न्हू तो म्हाका दिसता शिवोलेन बंद करपाचो, बंद जावंकूचो. कित्याक एकलोय सारको ना. फोनाचेर उलोवन ते आयज भुरगो तो हांगासर बांबोळे येला तो सारको हे आहा ते दांत बी सारके फुडले सायकल पासून ती डॅमेज जाल्ली आख्खी. हांव फक्त इतलें सांगूंक सोदता की तांकां भायले कोण आहा एमएच तांकां हांगासरले बंद करपाचें. आमच्या गोंयच्या भुरग्याचेर हें जालां की एमएच भायलो येवन स्विगी हांगा धंदो करता. धंदो कोणें करपाचो पूण तांकां लायसन नासतना विदावट हे धंदो करता. तो हांव पियाक एक इन्स्ट्रक्शन दिता हेंचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावची आनी हांकां सगळ्यांक भितर धरून उडोवपाची गरज आसा. पूण तांकां कशें आमी आतां फाल्यां कोणाक म्हणून सांगपाचें आमी तें एक्सिडंट जालो म्हणटकूच सांगूंकूच शकना न्हू. तांचो फोन लायता तो म्हणटा आपलो परवरी आसा परवरीसून म्हणटा दुसरो कोण येतलो आमकांय खबर ना म्हणटा. अशें म्हाका कळना हें कशें घडटा पळय तें.